नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। मंत्र्यांची खाती, 2 नवे मंत्री थारावंक मुख्यमंत्री पार्सेकार, पर्रीकार आणि बीजेपी फुडाऱ्यांची बसका। पर्रीकार म्हणटा सांगपाचें तें पार्सेकाराक सांगलां। सोमाराक मंत्री घेतले खात्यांचो ताबो। अडकल्ले संरक्षण वेव्हार तडीक लावपाचे पयले टार्गेट। नौदळाक दाबोळेसावन हालोवप देश विघातक थारतले। नौदळाचे नागरी विमानतळाक सहकार्य वाडटले। रक्षा मंत्री पर्रीकाराचें उतर। पणजेचो उत्तराधिकारी आपल्या सारकोच आसतलो। दर 15शीक गोंयांत येतलो। दिल्ली गेल्ल्यान गोंयाक चड आदार जातलो। पणजेचो आमदार रक्षा मंत्री पर्रीकाराचें पणजेकारांक उतर। आत्माराम नाडकर्णी फुडलो 1.5 म्हयनो ॲडव्होकेट जनरल म्हणून काम पळयतलो। नवो एजी नेम मेरेन व्यवस्था। म्हादयची केस आपल्या कडेन दवरपाची नाडकर्णीची तयारी। लश्कर भरतीक गोंयकारांचो हे फावट बरो प्रतिसाद। फोंडेच्या कॅम्पांत 250 भुरग्यांनी दिली चांचणी। पयल्या टप्प्यात 101 पास। शुक्रार मेरेन फोंड्या दिवचले लश्कर भरती। खबरो विस्तारान। नव्या मंत्र्यांची खाती आणि मंत्रिमंडळांतले रिते सुवातीचेर 2 मंत्री थारावंक मुख्यमंत्री पार्सेकार आणि पक्षाचे फुडाऱ्यांची पर्रीकारान सकाळी बसका घेतली। प्रदेश अध्यक्ष तेंडुलकार, सतीश दोंड आणि खासदार सावयकारूय आशिल्लो। गृह, अर्थ, मायनिंग आणि शार नगर नियोजन आपल्या कडेनूच दवरतलो म्हूण पार्सेकार पयलींच उलयला। मिकीक मंत्री करतात म्हूण हवा जाल्या। शुक्रार शेनवार सोपुतविधी जातलो। पार्सेकाराक सगळ्यांनी आपापली मतां सांगल्यात। तो कितें तो थारायतलो म्हूण पर्रीकार उलयलो। सोमारा मेरेन मंत्री खात्याचो ताबो घेतले म्हूण पार्सेकारान सांगला। डिस्कस एज अ पार्टी विथ मेनी इश्यूज सांगतो करतलो तो फायनल जाले पण फायनल इज चीफ मिनिस्टर वी डिस्कस मेनी इश्यूज वी विल ऑल्सो डिस्कस विथ मिनिस्टर्स senior minister CM will finally convey whatever is his decision. He is the decision maker. We are not decision maker, we are consultants. We consult, we give our views as a party. कितें पोर्टफोलियो जावं एक्सपान्शन आसा ते CM डिक्लेअर करतलो, सांगतलो, प्रेसाक सांगतलो। तुमचे डिस्कशन जाले डिटेल आमी बाकीच्यो गोष्टी पार्टी ऑर्गनायझेशन मेंबरशीप ड्रायव्ह सुरू करपाचो ते दृश्टीन आनी एक्सपान्शन आसा तेजे दृश्टीन कितें आसा ते CM इवनिंग प्रेसाक ब्रीफ करतलो। पोर्टफोलियो केन्ना अनाउन्स करतात? म्हजो प्रयत्न फालच्या दिसान असो आसा। ओके, आणि 2 मंत्री जे फालच्या ह्या आठवड्यान सोंपोवया मरे, फालच्या फुडल्या आठवड्याच्यान कामाक स्वेरिंग केन्ना पर्यंत सर फायनल हुआ है सब लोग? No, I am trying to finalize all these things by this weekend, so that from Monday next week everybody should in a position to for discharge their duties with full fledged. चडशे संरक्षण वेव्हार भ्रष्टाचाराचे फाटभुंयेर अडकल्यात। सुरक्षा यंत्रणा खातीर मुळावे सुविधांचेर लक्ष घालपाची चड गरज आसा। ते तडीक लावपाचें आपलें पयलें टार्गेट। भारताचेर कोण वयर नजर करून पळोवपाचें धाडस करचो ना इतले तांकीचेर सुरक्षा दळाक पावयतलो अशें रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकार उलयला। रक्षा मंत्री जाले उपरांत गोंय भोंवडेर आयिल्ले कडेन तो मिडिया कडेन उलयलो। दाबोळेसावन नौदळाक हालोवप देश विघातक थारतलें, मात नौदळाचें नागरी विमानतळ म्हूण फुडें आनीक बरें सहकार्य मेळटलें अशें पर्रीकारान स्पश्ट केलें। There are small breach of what you call as a line of control, but that is not to be taken to the serious. Overall the problem is being tackled in a different way. There is a problem, but it's of different kind, not the kind you are trying. We should have, the real problem is we should establish proper infrastructural backup in those areas. I will not tell you what are the lackings because that is never discussed, but what is required is fill up the gap whatever it is in next 1 or 2 years, so that we create capability. The intrusion you are talking about is a very small issue. Create better capabilities in infrastructure and equipment in the Indian Army, as also address the human angle. जो आप पूछ रहे हैं वो ऑपरेशनल मामले हैं, जो
जैसे उनकी ताकत आप बढ़ा देंगे, कैपेबिलिटी बढ़ा देंगे, वो लोग ऑटोमेटिक सॉल्व करेंगे. Capable of solving. Better infrastructure is provided to the army, better equipments are provided to the army, and the human angle is also resolved where there are problems, where there are issues like one rank, one pension. We will come to earlier solution on these issues. We will add the Karwar also to Navy's area, but shifting Navy, even when I was Chief Minister, I have been very clear. Shifting Navy from Daboli will be anti-national, according to me. I will, but at the same time, I will ensure that Daboli Airport on civilian side gets appropriate support from Navy to improve its performance and availability. Bahutech defense deals are stuck up because of lobbying and vested interest and kickbacks. Pilot error ek-ekda asta. Because they do lot of exercise with odd types of special movements. Sometimes you in training, you are not expert in training phase, you make a mistake also. I will not comment on it, but I can tell you that that is not the cause of worry today. पणजेचो उत्तराधिकारी आपल्यासारकोच मनमिळावू आसतलो म्हूण पणजेचो आमदार रक्षामंत्री मनोहर पर्रीकारान पणजेकारांक उतर दिले. डिसेंबर म्हळ्यार पणजेचो उमेदवार थारतलो. ताचे प्रचाराक आपूण पणजे दारादारांनी भोंवतलो म्हूण तो उलयलो. रक्षामंत्री जाले उपरांत पर्रीकार गोंयांत आयलो. दाबोळे देंवतानाच ताका बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांनी दबाज्यान येवकार दिलो. थंय सभा घेतली. रॅली काडून ताका पणजे हाडले उपरांत येवकार दिवंक हजारांनी लोक जमिल्लो. पणजे तो दोळ्यांत दुकां काडून उलयलो. 3 दिसाचे गोंय भोंवडेंत पर्रीकार शेनवारा महालक्ष्मीत पणजेकारांक मेळटलो. तशें पणजे म्हाका पॉलिटिकल लायफ आनी माया दिली ती केन्नाच विसरना. त्यामुळे पणजे जायते म्हजे कडच्यान जातले. पणजेकारांक कितें कितें सपोर्ट जाय तो जातलो. कॅन्डिडेट कोण आसतलो हाजें स्पेक्युलेशन करूं नाका. म्हजें नांव थंय टीव्हीचेर येता आसतना काही फोन येवपाक लागले आपल्याक टिकेट दी, आपल्याक टिकेट दी. आमी सगळ्या कार्यकर्त्यां बरोबर चर्चा करतलो डिसेंबराक आनी कॅन्डिडेट आमचो ठरतलो. कार्यकर्त्यां बरोबर लोकां बरोबर सादारण आसपास घेवन जो सादारणपणे म्हज्या भशेनूच लोकां भितर मिक्स करणारो आसतलो असोच आमी ठरवया. अनोळखी मनशां तुमी निवडून दिलो पणजे आयिल्लो अनोळखी आशिल्लो. त्या तर तुमचे का आभार मानता देव बरें. बुधवारा सांजे सुमार 4 रक्षामंत्री पर्रीकार दाबोळे विमानतळार देवलो तेन्ना भाजपाचे फुडारी आनी कार्यकर्त्यांनी ताका मोठ्या दबाज्यान येवकार दिलो. पर्रीकाराक येवकार दिवंक मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार, भाजपाचो संघटन सचिव सतीश दोंड आनी बाकीचे मंत्री आमदार आशिल्ले. पर्रीकाराचे थंय कार्यकर्त्यांकडेन उलोवप जालें. ज्या जाग्यार म्हजी गरज आसा थंय हांव डेफिनेटली दितलो. ताजे बद्दल शंका मातूय दवरचेली. जाय जाल्यार स्पेशली येवन दितलो. पण म्हाका दिसता ते कॅपेबल आसा. म्हत्वाची गजाल सांगूंक सोदता. आमचे मंत्रिमंडळ कॅपेबल आशिल्ले, जबरदस्त ताकदीचे आशिल्ले आसात. आशिल्ले आनी आसा उलयत्याचो फरक करता की हांव नासल्यामुळे मातसोसो फरक पडला. पण ते जवळ जवळ तोच ग्रूप आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक विराम.